Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जाका आमी आयज ओल्ड गोवा म्हणून वळखतात ते पुरायपणान पोर्तुगेजाच्या ताब्यान गेल्ले आणि पोर्तुगेजांनी ताका आपली राजधानी म्हण जाहीर केल्ले। अशा परिस्थितीन माता जिजाबाई भोसले हांणी स्वराज्य निर्माण करपाचो फुडाकार घेतिल्लो एका शूर योद्ध्याक जन्म दिलो। छत्रपती शिवाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्याभिषेक हो पुराय देशा खातीर एक आशेचो किरण आशिल्लो। गोंयच्या संस्कृतीचे परंपरेचे जतन करपा खातीर शिवाजी महाराजांचो खूप मोठो हात आसा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान, छत्रपती संभाजी महाराजांचे योगदान या गोंयची संस्कृती जतन करपा खातीर तांचे आशिल्लें योगदान हे भावी पिढी फुडें उरचे ताज्या खातीर आज छत्रपती शिवाजी महाराज राज्य अभिषेक दिन आमच्या साखळेत आमी साजरो करता। त्या बरोबर पुराय सगळ्या तालुक्याच्या ठिकाणी आज मोठ्या उत्साहान साजरो जाता। आणि आता हो इतिहास, हो वारसो जतन करून दवरपाची जापसालदारकी आमची आसा, जेणे करून येवपी पिळग्यांक ताचो अभिमान जावचो। राज्य कसो आसचो, प्लॅनिंग कशें आसचें, राज्याच्या लोकां बद्दलचें आनी त्याच बरोबर शत्रू बद्दलचें व्यवहार कसो आसचो हाजी जर उत्तम उदाहरण जर कोण आसा जाल्यार छत्रपती। आमी वर्सां शिव जयंती करतना कितें करतना आमी वी ऑलवेज पार्टिसिपेट करता। एवरीबडी आय पार्टिसिपेट करता। शिवाजी महाराजान जे आमकां मार्गदर्शन केलां तेंच घेवन आमी फुडें व्हरता। आमी हर एक कामाक टफ उबे रावतात आनी काम करून घेतात, जंय आंदोलन सुद्दां करपाक पडलें जाता। हेज्या खातीरच आज एअरपोर्ट हांगासर पावलो आंदोलन भितरल्यान। म्हाजे बरोबर आंदोलनाक तेन्ना आमचे बर्वे सर आसले आनी वाडला एकच कारण की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय। आज हो फंक्शन करून गोंयभर आमी छत्रपती शिवाजीची जो एक महान व्यक्ती जावन गेलो आनी एक चिंगारी तेणें जे आमकां पुर्तुगेज शासनाच्यान भायर काडपाची चिंगारी घातलेली ती फुडें वचून आज आमी गोंय स्वतंत्र आसा आनी तेजे हे रिमेंबर कोरोनेशन दिवस जो आज आसा तेजे हे दिवसाक ते मनोवपाक गोंयभर प्रोग्राम चालू केल्ले आसा। मोगल म्हण मागीर निजाम म्हण तशेंच पोर्तुगीज म्हण हांकां ताणें लढाई करून आज शिवाजी महाराजाचो हिंदवी स्वराज स्थापन केल्लें आनी एक कठीण परिस्थिती भितर एक इतिहासा भितर नोंद करपाचो आज सुवर्ण अक्षराचो दीस आसा। फक्त 22 ते 25 वर्षांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा प्रवास आणि ह्या प्रवासामध्ये कित्येकशे मावळे गमावले। स्वराज्य एका रात्रीत उभारलं नाही आहे, त्यासाठी कित्येक मावळ्यांचं बलिदान सुद्धा आहे। आता इतिहास प्रत्येक तरुणांनी आपल्या प्रेरणा घेण्यासाठी वाचला पाहिजे। खास करून शिवचरित्र जर वाचलं तर मला वाटतं आज या गोव्यातला प्रत्येक तरुण, भारताचा प्रत्येक तरुण अपयशी कधीच ठरणार नाही।